भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो भाई फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है, फूल भी है चिंगारी है, ये भारत की नारी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फांसी दो भाई फांसी दो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आम्ही स्टुडंटाच्या हिता खातीर काम करता, स्टुडंटाचे इश्यूज कॉलेज लेवलाचेर सॉल्व करता। तातूंत भितर आमचे वुमन एम्पावरमेंट जो आसा तो विशय एक मुख्य आसा। आमी म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी फुडें वता तेन्ना अश्यो ज्यो इन्सिडंट घडटा तातूंत एक खूब दुर्दैवी एक ते हें आसा की एक चली जे अपांग आसून तातूंत ताजो एक गँग रेप जावप ते खंयचे तरी बऱ्या विचारान फुडें गेल्ले, पूण तेज्या बरोबर अशें वायट कृत्य जेन्ना घडटा तेन्ना फक्त एक चली न्ही, ह्या राज्यांतले प्रत्येक चली आपल्या सुरक्षते खातीर थंगा विचार करता। ताचे खातीर आज आमी हो निशेध केला की जो एक गँग रेप जाला ताजेर कठोराची कठोर शिक्षा जावची। 18 ते 22 आयु तेंचो आसलो जाल्यार सुद्दां तेंकां रेपिस्टाक जी कारवाई सरकार करता, जो लॉ तेंचे खातीर आसा तोच ह्या भुरग्यां खातीर आसचो, हे आमची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमची मागणी आसा। प्रोटेस्ट कितें कंटिन्यू दवरतले? सद्याक जे रेपिस्ट म्हणून तांकां अटक केला तेंचेर कारवाई चालू आसा आणि आमची जे मागणी आसा की तांचेर कठोराची कठोर शिक्षा जावची ही आमची फर्स्ट मागणी। आणि त्या चलयेच्या बाबतीन सरकारान दखल घेवची अशी आमची मागणी आसा। जर ते फुडें जायना, आज हो आमचो प्रोटेस्ट हेजे खातीर की ते जे रेपिस्ट आसा तेंचेर खंय तरी बेगीच्या बेगीन ही कारवाई आसा तो प्रोसेस फास्ट जावचो। जर तो जायना जाल्यार आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून परत ग्राउंडार येतले आणि परत त्या चलयेच्या हेजे खातीर काम करतले, तेजे खातीर परत आमी निशेध करतले। हो जो प्रोटेस्ट आयज घडोवन हाडलेलो आसा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदान बस स्टँड पणजे हांगासर घडोवन हाडलो। हो कित्याक काय म्हटल्यार वास्को हांगासर जो गँग रेप जाल्लो तेका आमी निशेध करता ते दाखोवपाक आनी त्याच बरोबर सरकाराक सांगपाक की गोंय असल्या हार्मनीच्या राज्यान अशें जावचें न्ही आनी हेजेर कठोर कारवाई सरकारान करची। त्याच बरोबर हे जे कृत्य जावन आसा तेचे 4-5 भुरगे जे जावन आसा ते सगळे भुरगे जे आसा ते 18 ते 22 ह्या आयुचे आसा। ह्या भुरग्यांनी अशें कृत्य करपाचे फाटलें कारण कितें, समाजान ही वृत्ती कशी निर्माण जाला ही आमी पळोवन घेवपाक जाय। त्याच बरोबर हे जे भुरगे आसात ते भुरगे पळोवंक गेल्यार वास्को हांगा स्थायीक जाल्लेच आसा, पूण मूळ गोंयचे न्ही, हे भायल्यांतल्यान मायग्रंट्स म्हणून येवन सध्या गोंयांत स्थायीक जाल्ले आसात। तेजेर आमचो निशेध ना, पूण अशे लोक जे चुकीचे लोक हांगासर येवन चुकीचे कृत्य करता तेजेर सदांच ABVP कारवाई करपाक सरकाराक सांगतली आणि निशेध करतली। त्याच बरोबर ते जे गेस्ट हाऊस आसा थंयसर हे 5 लोक कशे पावले, तेंच्यांनी त्या गेस्ट हाऊसान ही कारवाई केली काय, थंयसर वयताना कितें कृत्य घडून आयिल्लें आनी थंयचो जो इन्सिडंट आसलो तो कसो आसलो हेजेर त्या गेस्ट हाऊसाच्या ओनरा कडेन कारवाई जावपाक जाय। आणि त्याच बरोबर हे जे पुराय कृत्य आसा अशें कृत्य परत गोंय राज्यान घडून येवपाक जायना हेजी सरकारान दखल घेवपाक जाय।